एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जोखीम राजाक निर्वाशी करून वेल्यार 5 वर्सां जालीं. म्हयन्याच्या 5 तारखेर कालद्याकारांच्या देसान केबार नदीचे देगेर सर्वेस्पराचें उतर बुजीच्या पुता एजिकेल याज्ञिकाच्या कानार सादलें आनी थंय सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देवून बसलो. उत्तरेक थावन वादळ मोड सुटलोलें. एक व्हड कूप आकट्यान पेटलोलें. ताचे भोंवती उजो भायर सरलोलो आनी त्या उज्या मदें पितळी पोरी जळटो कळसो झिकझिकतालो. हें सगळें हांवें पळयलें आनी ताचे मदें 4 जिव्यो रचना दिसताल्यो. तांचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन. त्यो चलतना तांच्या पाकोट्यांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हो आवाज कसकश्यांनी व्हांवतल्या उदका सारको, सर्वेस्पराच्या ताळ्या सारको, वादळाचो आवाज कसो, लस्कराचो गोडबोड कसो. त्यो थांबल्यो तेन्ना तांणी आपले पाकोटे कवळले आनी एक बोबाट जाली. तांच्या माथ्या वयर आशिल्ल्या अंतराळा निळ्यार माणकापोरी कितें आसलें आनी ताचो आकार एका शिंवासना पोरी आनी उंच ह्या शिंवासना वयर मनशाची खोशी एक आकृती आसली. आनी ताचें बँड कशें दिसतालें थंय थावन वयर उज्यान ताका वेदो घाल्लो तें हांवें देखलें आनी ताचें बँड कशें दिसतालें ताचे सकयल्यान उजो कसो हांवें देखलो आनी सोन भोंवतणी उजवाड. पावसाळ्यान कुपार दोंडुबोल पडटा तसो हो सोमभोंवतीचो उजवाड दिसतालो. सर्वेस्पराच्या वैभवा सारको तो दिसतालो. हें हांवें पळयलें तेन्ना हांव साश्टांगी पडलो. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणनात सगळे तुमी. ताच्या दुतांनो सगळे तुमी ताच्या दळबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशींच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. जबाब, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. सर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. जबाब, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचे बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलेली परजा. जबाब, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara.
माथ्यो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंच जाली. आनी ते कफरनावांत पावतच देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्रू चरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकारपोटी घेतात आनी आपल्या घरच्या वो परक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें. म्हणटच घरचीं सुटलीशीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून घोरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासरी दवर. तिचें तोंड उगड आनी तांतून तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजें आनी तुजें पोट्टी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्त. नियाळ, दोंड वो पोट्टी फारीक करची वो ना ह्या विचाराचे जेजूचो जवाब आयचो शुभ वर्तमानान मेळटा. जेजूच्या काळार 2 मुखी दोंड वो पोट्ट्यो आसल्यो. एक देव मंदिराची पोट्टी आनी दुसरी रोमाच्या सरकाराची पोट्टी. ह्यो पोट्ट्यो दर एक जुदेव 20 वर्सां भरतोच फारीक करूंक सुरू करतालो. देव मंदिराची पोट्टी फारीक केल्यार देवाचें बरेपण आनी सरकाराची पोट्टी फारीक केल्यार सरकाराचें बरेपण मेळटालें म्हूण समज आसलो. ह्या संदर्भान जायते पावटी दोंड वसूलदार लोकांक पिळटाले आनी तांचे सवें भरपूर उणीट करताले. नितीन दोंड एकठांवचे बदलेक चड एकठांयताले आनी नोम्यारलोलो देव मंदिराक आनी सरकाराक दिताले आनी ओगळो दुडू आपल्या बॉल्सान घालताले. जेजू देवाचो पूत म्हणटच ताका दोंड आपल्याकूच फारीक करूंक नाका आसलो. आनी देव कसो सगल्यांचो पातशाय म्हणटच पातशायेचोय आपणाकूच दोंड फारीक करूंक गरज नासली. हें जरी खरें तरी जेजू आपल्या शिसांक चुकीची देख दिना जावंक देव मंदिराचो आनी सरकाराचो दोंड फारीक करूंक पेद्रूक आज्ञा दिता. जें कितें आमी देशाचे नागरीक कशे देशाचे उदरगती पासत दोंड फारीक करूंक जाय तो आमी करूंक गरजेचें म्हूण शिकयता. पवित्र सभेची वांगडी कशी देवाच्या उतराची आनी धर्माची परगटणी जावंक आनी त्याच बराबर मुण्याराच्या उदारपसना आनी गरिबांचो उबार जावंक आमचें दान आनी पवित्र सभेक करूंक आमकां कायदो जाता.